न्यू एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूटाचे पोन्न्या बिल्डिंगेचेर लोकां फोडून थंय नवी लोकां लावपाच्या प्रकारान वाद सुरू जालो। मॅनेजमेंट म्हणटा ती बिल्डिंग तांची, थंय म्युझिक क्लास चलता। स्कुला कडेन ही बिल्डिंग 85 वर्सां सावन आसा। आज 85 वर्सांनी अचानक कोण तरी भितर सरतात, आमची लोकां मोडटात, आपल्याली लोकां रिप्लेस करतात आनी फ्रीज पन्ने मोडिल्ले हाडून उडयतात, कॉलेजीचे दार ब्रेक करतात आनी चेअर्स डॅमेज करतात। कॉम्प्युटर आमची थंयची 2-3 कॉम्प्युटर ना जाल्यात। सो हो इन्सिडंट आज घडलो आनी जेन्ना म्हाका फोन आयलो की तरी कोण तरी हांगा डॅमेज करतात म्हणून, तेन्ना आमी मॅनेजमेंट कमिटी मेंबराक फोन मारलो आनी आमचो धांवडायल जाल्यार एडवोकेट राजीव गोम्स एंड अनदर 2-3 पीपल एंड सम बाउन्सर्स प्रेजेंट हियर। हांगा बाउन्सर्स आशिल्ले। ही बिल्डिंग खंय अब्दुल लतीफ शेख आनी कादर शेखाची। स्कुलाक 85 वर्सां पयलीं चलोवंक दिल्ली। मायची आसा ती आमची शेख अब्दुल लतीफ आनी शेख कादराची। हे आमगेल्या वडिलान काकोडकार स्कूल चलोवपाक दिल्ले, बरेपणान दिल्ले, कांय हें करनासतना दिल्ले पयलींच्या। पूण जेन्ना 1995 तेंच्यांनी स्कूल न्यू बांदली जाल्यार तेंच्यांनी बरेपणान आमकां हँड ओवर करपाचें, पूण तेंच्यांनी हँड ओवर करूं ना। तेंगे कितें टेंशन आशिल्लें खबर ना। पूण आतां पयलीं जाल्यार तेंच्यांनी कोणा ते कला सदन कोणा कितें डान्स हें करून ते कमर्शियल करून बिल्डींग ते वर्सा 7 लाख रुपया सुमार हांगा जोडटात आनी आमकां कांय ना पेमेंट या भाडें ना कांय ना, परत आमचे कडेन एग्रीमेंट बी कांय ना। आमच्या बापायन बी बरे भशेन दिलें तेंकां आनी तेंच्यांनी बरे भशेन सोडपाक ते दादागिरी करता। आनी after the school has shifted, it is a moral right of the people who are actually occupying to hand over and not create more problems. The school is already running somewhere else. So where is the question of saying that we are in possession when the school is already not there, not existing anymore? सोमारा डेप्युटी कलेक्टराचे कचेरेत दोन्ही पक्षांक आपयला। सगळ्या रूम्सांक नवी लॉक मारली आसा आनी ती चावी प्रदीप काकोडकरा कडेन दिल्या आनी सोमारा डेप्युटी कलेक्टरा कडेन इन्क्वायरीक दोन्ही पार्टीजान आपयल्या। मॉर्निंग काय येवनी सकाळचे 10:30। प्रुडंटा खातीर मयूर नायक।